नोमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओ सोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोगाल इश्टानो, मायेच्या सुरवातेक हांवें एक व्हिडिओ केलोलो सान जुजेच्या उगडासाक. सान जुजे वावऱ्याड्यांचो इश्ट म्हूण. आनी त्या व्हिडिओन हांवें म्हटलेलें की आमी गोंयकारां मायेच्या म्हयन्यान जायतीं फेस्तां करता, भोव करून सांता कुर्साची आनी आंकवार मायेची. आनी हांवें म्हटलेलें की ह्या सगळ्या फेस्तांक सुरवात दिता सान जुजे वावराडी हें फेस्त. जोरी तर आमी मायेच्या पयल्या दिसा सान जुजेचो उगडास कोत्ता, आमी मायेचो सगळोच म्हयनो जुजेच्या पोतिनींक आनी जेजूच्या आवयक भेटयता. ताकाच लागून आंकवार मारयेक तोक्तो दिला द क्वीन ऑफ मे, वो मायेच्या म्हयन्यांची राणी. पूण कित्याक हो मायेचो म्हयनो आंकवार मारेक भेटयलो गाय? मायेचो म्हयनो आंकवार मायेचो अशें कित्याक म्हणटात गाय? इश्टानो, हो जावन आसा विशय ह्या व्हिडिओचो. इश्टानो, कांय वर्सां फाटीं म्हजें फुडलें शिकोवप करूंक हांव रोमाक इतालियाक गेलोलो. आनी थंयसर सुमार 3 वर्सां शिकप आनी मुनियारपणाची सेवा करून हांवें देखलें की माय आनी जून युरोपाक एकदम बरे म्हयने. वेदर जुलय ऑगस्टा भाशेन गरम न्हय आनी डिसेंबर जानेर भाशेन थंड शिंयाचे दीस न्हय. युरोपाचो लोक माय जून स्प्रिंग टायम म्हणटात. विंटराची थंडाय उणी जाता, झाडां पालेतात, फुलां फुलतात, सगळें बरें दिसता. हें सगळें हांव तुमकां कित्याक सांगता ताका कारण आसा, आयकात. जायतीं वर्सां फाटीं ग्रीस देशांत मायाचो म्हयनो आर्तेमीस म्हूण तांच्या देवाक भेटयल्लो. आनी त्याच शेकड्यांनी रोमांक हो मायाचो म्हयनो फ्लोरा ह्या फुलांच्या देवीक भेटयल्लो. कित्याक मोगाळ भाव भयणीनो, 2000 वर्सां फाटीं ग्रीस आनी रोम ह्या गांवच्या लोकांनी हो मायेचो म्हयनो देवांक भेटयल्लो. कित्याक सगळ्याक फुलां आनी फळां पळोवन तांणी हो म्हयनो जिविताक आनी जिवीत दितल्या आवयक भेटयल्लो, फॉर लायफ एंड फॉर मदरहूड. आयज काल आमी मायेच्या म्हयन्यान मदर्स डे म्हूण आवयांचो उगडास आमी करता. पूण खरें म्हटल्यार मदर्स डे हो दीस आनी हो उगडास आदल्या लोकांनी केलोलो. आतां ओतमीक नोदरेन आंकवार मारिया नोयस जेजूची आवय, ती आमची आवय म्हणटोच उपकारी काळजान इगोज माता हो म्हयनो आंकवार मारयेक भेटयता. अशें चिंतून 17व्या शेकड्यान तांणी लातीन भाशेन त्रिचेसिमूम वो 30 डे डिवोशन टू मॅरी सुरू केलें. पूण हें देवसांव चडशें ऑगस्टाच्या 15 ते सप्टेंबराच्या 14 जातालें. तशें जाल्यार तें मायेच्या म्हयन्यान कशें पावलें? 18व्या शेकड्यान खंय लोक भोव करून तरणाटी एके भाशेन पोजडें जिवीत जिवंक सुरू केलें. कुडीचीं पातकां वाडोंक लागलीं खंय. ह्या वेळार एक जेजुईट पाद्री फादर लाथोमिया रोमांक शिंकयतालो तो, ताणें सुरू केलें हें आंकवार मारेचें देवसांव मायेच्या म्हयन्यान. मागीर ते रोमांक सान फ्रांसाक आनी बेल्जियम आनी जेजुईट पाद्री आसा थंय त्या जाग्यांचेर तें पावलें. हे लोकांचें देवसांव पळोवन पाप सायब पियो 12, पायस XII, आद चेली रेजिना हो डॉक्युमेंट काडून आंकवार मारयेचें राणीपण क्वीनशीप म्हूण एक फेस्त थापलें. दुसऱ्या वाटिकन सोबे पयलें तें मायाच्या 31 जातालें, मागीर तें ऑगस्टाच्या 22 शिफ्ट केलें. हो ल्हानसो इतिहास बरो आसा. हांव जाणा जायत्या जाणांक इतिहास वो हिस्ट्री आवडना म्हूण, पूण कितें आसा जाणा तुमी, जें आमी आमच्या धर्मान कितें करता ताची सुरवात कशी जाली तें आमी जाणा जायत जाल्यार आमचें देवसांव ऑर्थबरीत जावंक पावता. इश्टानो, हो आंकवार मारयेचो म्हयनो आमच्यान तो कसो संबरंबूंक जाता? आमकां जाय तो फ्रिडम आसा, स्ट्रिक्ट रुल्स आनी रेग्युलेशन्स ना. म्हणजे क्रिएटीव जावपाक जायती संदी आमकां आसा. पयल्या सुवातेर आमच्यांनी
आंकवार मारयेचीं गितां गावून देवाचें उतर वाचून ल्हानसो नियाळ करूं येता. फामिलीन सदां काल तेज करूं येता. दर एका घरांत आंकवार मारयेचो स्टॅच्यू ना जाल्यार तिचें पिक्चर दवरून ल्हानसो आल्तार करूं येता. मेरियन पिलग्रिमेजीस म्हणजे आंकवार मारयेक भेटयलेल्यो फिरगोज्यो ह्या फिरगोजींनी भेट दिवंक जाता. मे क्रावनिंग म्हणजे एक फुलांचो मुकुट करून क्राउन ऑफ फ्लावर्स मारियाच्या मुर्तीचेर घालूं येता. ही फुलां खुणायतात मारियाची केरीत सोबिताय आनी देवान दिल्ले गूण जे आमच्यांनी आपणावंक जाता. आनी शेकी मे 31 निमाण्या दिसा एक ल्हानशें पुरसांव काडी येता. मारियाचो स्टॅच्यू घेवन गितां गावून फिरगोजीन भेट दिवंक जाता. हे तरेन जायत्यो वस्तू आमच्यान करूं येता. भयणी भावांनो, आमी आंकवार मायेचो इतलो मोग कित्याक करता? जायत्या भाग्यवंतांनी ह्या प्रस्नांक जबाब दिलोलो आसा. तांची उतरां तुमच्या मुखार दवरता. सांत आल्फोन्सस मारिया दे लिगोरी म्हणटा, जेजूचो मोग केल्या उपरांत आमच्या काळजान आमी जेजूच्या आवयक म्हत्वाचो जागो दिवचो. बाग्योन बीड म्हणटा, गाब्रियलाची आनी एलिझाबेथाची उतरां एकूच जातात म्हणजे आंज बोडव्यांनी आनी मनशांनी तिचो सत्कार करूंक गरज. सांत आन्सेल्म टा, मारियाचो मोग ना जाल्यार स्वर्गार वचोंक आगोड. बाग्योन ब्रिजिट म्हणटा, मारिया तूं जावन आसा म्हजी आवय, काकुतीची आवय आनी पुर्गोतोरीन आसलेल्यांची बुजवणदार. बाग्योन थेरेज दी लेसियुक्स अशें म्हणटा, कोश्टांच्या आनी संकश्टांच्या वेळार हांव मायेचो उगडास करता आनी म्हजी नदर तिचेर पडली म्हणटूच म्हजी भिरांत पयस वेता. बाग्योन फ्रांसीस दे सेल्स म्हणटा, जेजूच्या आवयशी आमी धांवून वचुया आनी विस्वासान तिका वेंग मारुया. आमचो पाद्री पियो म्हणटालो, सदांच आंकवार मारयेक चिटकून रावात, तुमकां स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार. 17व्या शेंकड्यान तरणाटीं पोजडें जिवी जियेता म्हूण मायाचो मोहिनो जेजुईट फादरांनी मारयेक भेटयल्लो. ह्या बाबतीन पाद्रींचो आस्कारी बाग्योन जुआंव मारिया वियानी म्हणटा, तुमच्या जिवितांत ताळण्यो येता तेन्ना आंकवार मारयेक उलो करात आनी सोयतान कोट सोरोन वेतलो. बाग्योन बेर्नादेत अशें म्हणटा, सांजेच्या वेळार न्हिदतना रुजाय हातान दवरात, भुरग्यां भाशेन मामा मामा म्हणून न्हिदोंक वचात. इश्टानो, कातोलीक पवित्र सभेनूच न्हय पुणून वड्यांतलो व्हडलो प्रोटेस्टंट रिफॉर्मर ज्या मनशान हें प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन सुरू केलेलें ताचें नांव जावन आसा मार्टीन लुथर. तो पासून अशें म्हणटा, मनशाच्या काळजाच्या खोलायेक बरयलोलें आसा की आमी जेजूच्या आवयक नोमान करून तिका फावो तो रेस्पेद आनी मान आमी दिवंक जाय. बाग्योन मॅक्सिमिलियन कोल्बे अशें म्हणटालो, जेजूच्या आवयचो खोलायेन मोग करूंक भियेनाकात. जेजूचो मोग आपल्या आवयक आनी आमचो मोग ताच्या आवयक सोर करूंक जायना. आनी पोत्तून बाग्योन जॉन मॅरी वियानी म्हणटा, जेजूच्या आवय भाशेन आमी आमचें क्रिस्ती जिवी जिवुया, देवाचोच मोग करून आनी देवाकूच आशून रावून. इश्टानो, हो व्हिडिओ आखेर करचे आदीं एक चुत्राय. आमी नमस्कार करिनाव पूण नोमान करताव आंकवार मारयेक. आमी तिका देवाचो जागो दिना, आमी तिका फकत फावो तो नोमान मान आनी रेस्पेद दिता. हें गोट मोतीन दवरचें आनी समजून घेवचें. आंकवार मारिया आमकां सोमेस्तांक राखूं आनी सांबाळूं. देव बरें करूं.
सायबिणी शेरातीनी तुझ्या पाया सोरशी लोक लागानी आमी भुरगीं धाकटुली तुका भोरतेल्या त्या फुलांनी मायेतूं पायलेल्या दोनाय हातांनी Milagrosa सायबिणी शेरातीनी तुझ्या पाया सोरशी लोक लागानी आमी भुरगीं धाकटुली तुका भोरतेल्या त्या फुलांनी मायेतूं पायलेल्या दोनाय हातांनी Milagrosa सायबिणी शेरातीनी तुझ्या पाया सोरशी लोक लागानी आमी भुरगीं धाकटुली तुका भोरतेल्या त्या फुलांनी मायेतूं पायलेल्या दोनाय हातांनी Milagrosa सायबिणी शेरातीनी तुझ्या पाया सोरशी लोक लागानी आमी भुरगीं धाकटुली तुका भोरतेल्या त्या फुलांनी मायेतूं पायलेल्या दोनाय हातांनी